नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मरडदार बांदोडा बेकायदेशीर सुरू आशिल्ल्या चिऱ्या खणीचेर फोंड्या पुलिशेन घाली धाड. एक पावर टिलर आनी हेर मशिनां केली जप्त. अनवळख्या आड पुलिसांनी कागाळ केली नोंद. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून पर्वरे राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर केला बंद. भौशीक बांदकाम खात्यान सुचोवणी केल्या जारी. घरां आनी जमनीच्या मुद्द्यावयल्यान वनमावळिंगे कुडचिरेची ग्रामसभा तापली. गावात कसलोच प्रकल्प नाका. म्हजे घर येवजणे खाला जमनी दिवपाक लोकांनी केलो विरोध. पोरणे गोंयांत दुबावीत अवस्थेत सापडले 2 कुडी. एका दादल्याची महामार्गा कुशीक सापडली कूड, जाल्यार दुसऱ्या दादल्याची कूड सापडली नाल्यात. खातें वांटपाचो मुहूर्त थारलो, मात कोणाक खंयचें खातें हें अजूनय जालें ना निश्चित. खातीं वांटून दिवपा खातीर गोंय सरकार पळयता केंद्राची वाट. खासा रिपोर्ट. म्हजे घर येवजणे खाला कितली आनी कोणाची घरां जातली कायदेशीर. मुखावेल्यो वेंचणुको दोळ्या सामकार दवरून केल्लो हो राजकीय स्टंट तर न्ही. खासा रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मरडदार बांदोड्या बेकायदेशीर सुरू आशिल्ल्या चिऱ्या खणीचेर फोंड्या पुलिसांनी धाड घाली. हे धाडीत फोंड्या पुलिसांनी एक पावर टिलरा सयत आनीक एक मशीन जप्त केलें. फोंड्या पुलिसांनी अनवळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. मरडदार बांदोडा हांगसरल्या दोंगराळ भागात जी नवीनच सुरू जाल्ली चिरेखण हेचेर शेनवारा राती फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या अंडर PSI कृष्णा गावस यांनी हांगा रेड मारलेली आसा. आनी हांगा फोंडा पुलिसांनी एक टिलर मशीन तशेंच चिरे आडवी कट करपाची एक मशीन जप्त केल्लें आसा. राती लेट पर्यंत फोंडा पुलिसांनी अननोन पर्सनाचेर एक केस रजिस्टर केल्ली आसा. सद्याक पळयल्या स्थिती पळयली जाल्यार ही चिरेखण गेल्या 8-10 दीस पयलींच सुरू जाल्ली आशिल्ले दिसून येता. तशेंच रस्तोय बी नवीन केल्लेलो दिसून येता. सद्याक धारबांदोडा तालुक्यांत एक म्हयने पयलीं ह्याच भागांत बेकायदेशीरपणे खैरीची तस्करी करतना फॉरेस्टान कांय जाणां अरेस्ट केल्ले. तशेंच खैरीचें लाकूडूय जप्त केल्लें. सो धारबांदोडा तालुक्यांत गेले एक म्हयन्या पासून 2-3 रेड मारलेली आसा. आनी त्यो खरेंच अश्योच सरकारान लक्ष दवरचें अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून पर्वरे राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. हे विशींची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या. 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन हो रस्तो बंद आसतलो. पळयात पुराय बातमी. पर्वरे जावपी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. 24 ऑगस्ट 2025 ते 31 जानेवारी 2026 अशे 5 म्हयने हो रस्तो सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. भौशीक बांदकाम खात्यान हे विशीं सुचोवणी जारी केल्या. हो रस्तो बंद आसतलो देखून सगळ्या तरेची येरादारी BB बोरकर मार्गान वळयतले अशें सुचोवणी वरवीं कळटा. सध्या पर्वरे वाठारांत व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोळणी जाता. म्हापशां तशेंच पणजे येरादारी करपी लोक पर्वरेच्यान वतना वरांची वरां कोळणीत अडकून उरता. मजगतीं आतां 5 म्हयने रस्तो बंद उरलो जाल्यार येरादारीची कितें परिस्थिती जातली असो प्रस्न उप्रासला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घरादारांच्या सर्वेक्षणाच्या विशयावयल्यान आयतारा वनमावळिंगे कुडचिरे पंचायतीची खासा ग्रामसभा आपयली. आमची घरां आनी जमनींचेर हावळ येता जाल्यार आमकां गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका असो महत्वपूर्ण निर्णय वनमावळिंगे कुडचिरे पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेतलो. सरकाराच्या म्हजे घर येवजणे खाला जमनी दिवपाकय लोकांनी विरोध केलो.
आहा लोकांचे हे आहा की खंय तरी बाबा जर कसलो प्रोजेक्ट येता कितें जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं कितें जावं जर प्रोजेक्ट येता आनी तेका लागून जर गांवांतल्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता किंवा गांवांतली घरां आहा तांकां जर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार ते खंय तरी तेजेर अपोज जावं शकता. सो जर कितें सुद्दां हाडटल्याक कितें प्रॉब्लेम ना आमकां जर कितें बरी जेन्ना गजाल येता तेन्ना खरीच बरी आसता ती पूण जर तेका लागून लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ते जावचे न्हू अशें गव्हर्मेंटानूय मातशें एक लक्षांत घेवचें की जी गजाल जर कितें हाडपाचें आहा कितें करपाचें आहा जाल्यार तेज्या फाटल्यान लोकांक त्रास जावचो न्हू. घरांचेर कितें लोकांक विश्वासान घेवन लोकांक सगळ्यांक डिस्कस करून गजाल फुडें व्हरची. म्हणजे घरा आणि जमनी वाचवच्यो. हय आतां सद्या घरा आनी जमनीचोच प्रश्न आहा न्हू. सो घरा आनी जमनी लोकांचे सद्या हें चल्ला. सो तेंची सेफर सायड खंयची आहा ती पळोवन तांकां सगळ्यांक एकी कडेन घेवन जर सगळ्यांचो हे आसा जाल्यार ते गजाली फुडें सरचे. आयज जी ग्रामसभा जाली ती एक आमचे जमनीच्या संदर्भांत अशी जाली स्पेशल. सो ज्यो रोड सायड वायडनिंगाची जी घरां आहा ती खंय तरी हायकोर्टान ऑर्डर दिली की ती आमची तेंची सर्वे करपाची आनी तेंचो डेटा सगळो दिवपाचो. सो ताका लागून आयज आमी एक ग्रामसभा घेतली की ते हेजेर आमी फुडें कितें तरी करचें म्हणून. सो जशें आतां पळोवंक गेल्यार आमचो कायदो काडलो 2014 पयलीं. सो त्या कायद्यानुसार आमची कितलीं घरां सेफ जाता थंय किंवा बाकीची जी आनीक खंय तरी आमचे प्रॉपर्टीनी आलवाराक प्रॉपर्टीनी आसा ती घरां कशी सेफ करपाक मेळटली. मागीर 2014 उपरांत जी घरां आसा तेजेर आमी कितें करचें. सो हेज्या बद्दल ही मिटींग आसलेली आनी तशी ती आमी केसूय आमचे फॉरवर्ड केल्या हायकोर्टाक एक सेफर सायड आमकां. सो तेज्या बद्दल आमी थोडे गांवांतल्या लोकां कडल्यान ठराव घेतला. सो जेन्ना फाटले फावट आमी हांगासर सर्वे करपाक येयले ते खंय तरी डायरेक्ट येयले की हायकोर्टाची ऑर्डर तांकां येयली आनी ते डायरेक्ट येयले. सो ताका लागून आमी तेंचे ठराव घेतला की खंय तरी जेन्ना ते सर्वे करपाक येता डायरेक्ट तेन्ना आमकां खंय तरी इन्फॉर्म करपाचें तेंच्यांनी आनी सर्वे करपाक येवचें. सो आमकां सडनली कळटा तेन्ना सो ते कंट्रोल जायना हें जाता. सो ताका लागून एक रिक्वेस्ट करता की सर्वे करतना आमकां खंय तरी पयलीं एक 8 दीस पयलीं तरी सांगचें की येवपाचें आसा म्हणून. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांकां सोमाराक खाती मेळटली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. पूण तांकां खंयची खाती मेळटली तें मात जाहीर केल्लें ना. अमास आशिल्ल्यान खाती वाटपाक वेळ घेतिल्ल्याचें दामून सांगलें खरें पूण खंयचें खातें कोणाक मेळटलें तें मात स्पश्ट केलें ना. ताका लागून गोंयचे सरकार खाती वांटून दिवपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पळयतात काय कितें असोय प्रस्न निर्माण जाता. खातें वाटपाचो मुहूर्त थारलो मात कोणाक खंयचें खातें मेळटलें हें मात मुख्यमंत्र्यान अजुनूय स्पश्ट केल्लें ना. खाती वांटून दिवपा खातीर गोंय सरकार केंद्र नेत्यांच्या निर्णयाची वाट पळयता काय कितें असो प्रस्न उप्रासता. ह्या खातें वाटपाच्या गोफुसावा विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें म्हणटात तें आयकात. आमी पळयलां 2 दीस जाल्यार मंत्रिमंडळाचो सोपुतवीत जालो. 2 मंत्री आमकां नवे मेळ्ळ्यात पूण तांकां खाती दिवना. 2 मंत्री सोपुतविधी जावनय 2 दिसां नंतर सुद्दां खात्या शिवायचे मंत्री ते आसात आनी ते फक्त मंत्री म्हणून सगळे कडेन वतात. आनी आतां दामू नायक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष ताणें म्हणलां की 2 दीस उमास आशिल्ल्यान तांकां खाती सोमारा मेळटलीं. ताणें सोमारा मेळटलीं म्हणलां पूण हें खंयची खाती मेळटली हाजे संदर्भांत सांगूं ना. ती सगळें सांगपा जाताली न्ही. खाती आमी सोमारा दितले पूण ही खाती तांकां मेळटली हें सांगपाक कांय हरकत नाशिल्ली. म्हज्या कोतान गोंयचे लिडर गोंयचे सरकार खाती तांकां खंयची दिवप हाजे खातीर पक्षश्रेश्ठीन जे कितें तांचे कडेन आदेश येतलो ताजी वाट पळयता. आनी हो आदेश कितें येतलो हें आमकांय खबर ना. आतां विरोधी पक्षांनी ऑलरेडी आरोप केला मुख्यमंत्र्या कडेन 42 खातीं आसात. त्या भायर बाकीच्या मॉविन गुदिनाच्या पंचायतीचेर हावळ येतली म्हणटात आनी एका मंत्र्याचे आनी खंयच्याचेर नगर विकास खातें ताचेर हावळ येतली म्हणटात. सो मोठी मोठी खातीं घेवन ज्यो बसल्यात तांची खातीं काडटले अशें म्हणटात. पूण मागीर आनीकय एक प्रश्न आसा की आनीकय एक व्हडली पुनर्रचना 4थी नंतर जातली म्हणटात. सो त्या 4थी नंतर खंय एकूण खात्यांची पुनर्रचणूक जातली. एक गजाल कशें तुमी पुनर्रचना करपा ती करात. अशे तरेचे हाका खातें मेळटलें ताका खातें मेळटलें आमकां खबर ना. पूण एक गजाल भाजपचे फुडारीच आमकां परपरत सांगतात की अकार्यक्षम मंत्र्यांची कडली खातीं काडटले. आतां अकार्यक्षम मंत्र्यांक काडपाक जाय खरें म्हळ्यार तांची खातीं काडून उपकारना. कारण खातीं कार्यक्षम मंत्री तुमी कशें ठरयतले. ताणें अशें आमकां सांगलें की ना आतां जिल्हा पंचायत वेंचणूक जावपाचें आहा ताजे उपरांत नगरपालिका वेंचणूक थंय पळय जे मंत्री बरें काम करतले तांची खातीं उरतलीं.
सो हें सगळें घुसपागोंदळाचें म्हाका दिसता एक राजकीय एक निर्णय लोकांचे नदरेन जावपाची गरज आहा. लोकांचे प्रश्न, शहरांचे प्रश्न सुटनात. शहरांनी खूब गोंधळ निर्माण जाला. मायनींग सुटना, प्रॉब्लेम निर्माण आसात. PWD गोंधळाची खातें, अशी कितलीशीं खातीं आसात. पंचायत खातें न्ही तें चल्लां, अशी कितलीशीं खातीं आसात जंय कार्यक्षम मंत्र्याची गरज आसा. कोण दिगंबर कामत मरे ताका आनीक वजनदार मंत्री अशें न्ही. गोंयान भितर पक्ष संघटना, पक्षाचे पळय जे कोण अशे निपूण कौशल्यपूर्ण जे पळय सदस्य आहात ते आनी सरकारांतले मुख्यमंत्री हांणी एकठांय बसून अशा खात्यांचो नियाळ घेवपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हजे घर येवजणे घराक कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबरच्यान उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां खरें, पूण आलवारा, मोकासो, कोमनीदाद सरकारी जाग्यार अशी कितली घरां आसात जी कायदेशीर जातलीं तांचें सर्वेक्षण मात सरकारान केल्लें ना. ताका लागून मुखावेल्या जिल्लो पंचायत आनी विधानसभा वेंचणुके वेळार सरकाराचो हो राजकीय स्टंट तर ना न्हय असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. पळयात खासा रिपोर्ट. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आलवारा, मोकासो, कोमनीदाद सरकारी जाग्यार बांदिल्लीं सगळीं घरां कायदेशीर जातलीं म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुरगांव, वास्को आनी मडगांव मोती दोंगराचेर सगळ्यांत चड बेकायदेशीर घरां आसात. गोंयांत फुडाराक जिल्लो पंचायत आनी मुखार 2027 गोंय विधानसभेची वेंचणूकय आसा. तेन्ना ह्यो वेंचणुको दोळ्या सामकार दवरून केल्लो हो राजकीय स्टंट तर न्ही न्हय असोय प्रस्न उपरासले बगर रावना. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. घरां लिगलायज कायदेशीर करपाची पळय जी घोशणा आसा आनी विधानसभेनूय ते संदर्भांत कायदे पास केल्यात, ते कितले तरेन अंमलबजावणी ताची करप शक्य, कितले तरेन कार्यवाही ताची जावंक शकता हाच्या संदर्भांत म्हज्या मनान दुबाव आसात. इतल्या खातीर कायदे आसात. वेगवेगळ्या जमिनीचेर जी आक्रमणां जातात ते संदर्भांत कायदे आसात. दुसरें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आसा, म्हणजे खंय घरां बांदूंक शकतात, खंय घरां बांदूंक शकनात, घरां कशे तरेन बांदूंक शकतात, घराची उंचाय, घराची एकूण बांदणी हाच्या संदर्भांत टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आसात न्ही. आतां सरकारान जेन्ना जेन्ना कायदेशीर अशी तरेची बेकायदेशीर घरां पळय तयार जालीं ताचेर एक्शन घेवना ही सरकारची घाळपण न्ही. म्हणून ती घरां लिगलायज जातली ह्या संदर्भांत हें सरकारचें पळय जें कितें धोरण किंवा भुमिका ही पटपाकूच शकना. दुसरी अशी कितलीं घरां गोंयांत आसात. गोंयकार म्हणटात 95% गोंयकारांक ताचो लाव जातलो, पूण 95% खंय घरां आसात. ह्या 95% घरांनी कितले लोक रावतात, कोण लोक रावतात हाचें कसलेंच सर्वेक्षण सरकारान केल्लें ना. म्हाका म्हत्वाचें दिसता तें वास्को म्हणजे मुरगांव तालुको, तातूंत भितर आयले दाबोळी बिरेंचे सबंद भाग, थंयची तर सर्रास लोकांनी बेकायदेशीर घरां केल्या. आमी खुबशे कडेन पळयतात, बायणा एरियेन पळयतात बेकायदेशीर. थंय तर एक ते वर झोपडपट्टी आशिल्ली, ती झोपडपट्टी काडली नाल्यार तीं घरां सामकी दर्यावेळेर आहात तीं कायदेशीर जावपाची. CRZ एरियेन आतां सरकार म्हणटा तीं घरां आमी लिगलायज करतले. CRZ कायदो आसा, तो कायदो खर सेंट्रल गव्हर्मेंट ह्या संदर्भांत सतत बडी मारता, हायकोर्ट बडी मारता. हें म्हाका खरेंच एक घुसपागोंदळ दिसता. हो एक ताका लागून हांव म्हणटा हें सबंद राजकीय घोशणा ती अंमलबजावणी जावपाक डिफिकल्ट. लोकांक जर खरें जेन्युइन जर खरें घरां जाय न्ही जाल्यार सरकारान जागे ठरोवचे, थंय घरां बांदून दिवची. अशे तरेचे हाजे पयलीं 20 कलमी कार्यक्रम जाल्ले आसात. सो उगाच बेगिटीच सरकारचे घरां जमनीचेर, कोमदादीचेर, सार्वजनीक जाग्याचेर सरसकट लोकांनी घरां बांदली आनी ती सकट लिगलायज करून उडोवप. 2019 मेरेन जर सगळीं घरां जर लिगलायज जाली कशें आतां हाजे फुडें मागीर ताका लागून आनीक झोपडपट्टी तयार जातल्यो, आनीक सार्वजनीक जागे दिसले, लोक घरां बांदीत सुट्टले, बेकायदेशीर गजालीक मूत येतलो. म्हाका दिसता हो एक घातक पायंडो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिकेरी चर्चीतल्या पाद्रीच्या रुमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्किट जावन पाद्रीच्या रुमाक उजो लागलो आसूं यें असो अदमास उजो पालपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायलो. सुमार 60,000चे सामान वांटोवपाक उजो पालपी दळाक येस मेळ्ळें. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. अजुनी उजो हेचेर म्हणजे वाशे जे आदले वाशे तांकां अजुनी उजो आहा भितर. वी कॅनॉट फायर ब्रिगेडीक परतून आपयला आनीक एक प्रेशर मारपाक उदकाचो. सो एसेसिंग द डॅमेज म्हाका दिसता खुबशे तेंचे ओल्ड फर्निचर हें बंद जाल्लें. दीज आर ऑल एंटिक्स. इतिहास हे इगर्जेचो 400
लास्ट इयर्स आणि रूफ जो आहा ओपन केल्यारूच पावतले केदो व्हडलो डॅमेज आहा तो म्हणजे ह्या व्हडल्यो पाटयो ज्यो आहा रनिंग फ्रॉम बिगिनींग टील दी एंड हे सगळ्यो जर तर डॅमेज जाल्या उजो लागून जाल्यार ते सगळ्यो चेंज करच्यो पडटल्यो हे म्हाका दिसता 300 वर्सांच्या आदल्यो पाटयो आणि चेंज करतना वी वील हॅव टू वेट फॉर द रेन्स टू सबसाइड कॅनॉट ओपन द रूफ ऑन टॉप सो म्हाका दिसता फादरीन सगळ्या फाब्रिका वांगडा रावन तेजेर एक टायम फ्रेम करचो पडटलो वेन दे वील ओपन अप ऑन टॉप सोकला काम करून काय फायदो ना टील यू कंप्लीट द वर्क ऑन टॉप सो एंटायर टीन शीट्स वील हॅव टू बी ओपन टाटा शीट्स अँड देन सी द डॅमेज ऑफ द रूफ म्हाज्या हिसपान जे हे तीनूय रूम आहा व्हडले रूम तेजो रुफाचोच जर तर सारको करूंक वचत जाल्यार 25-30 lakhs आसा तेजो रूफ वुडाचो एक्सपेन्स आसतलो. Then आमकां around 6 o'clock, sharp 6 o'clock phone केलो saying that there was a fire in the fabrica room and the other rooms. So immediately first thing आमी fire brigade call केलो. The fire brigade took around 45 minutes to 1 hour to reach the site because when we inquired, they told me there was another incident in Finland or somewhere else. So around 2 hours जाले उजो पालोवपाक. Okay, major आमची around 4 to 5 rooms आमचे डॅमेज जाले. The roof पळय आहा न्हू तो wooden roof. So entire wooden roof has been and the beams which are going across the site total उजो लागून डॅमेज जालेलो आहा. So another thing is आमचे फाब्रिका रुमांचे डॉक्युमेंट्स आसले ते पेपर वर्क आसले ते सगळे बर्न जाला. मोस्ट ऑफ द एंटिक्स कितें आसले ते लासला आमचे आणि फादराच्या रुमान ते प्रायवेट वॉट एवर हीज थिंग्स दॅट गॉट बर्न अदर थिंग अदरवायज इट्स ओके. आमकां एस्टिमेट कॉस्टिंग कितें तें वी डोंट नो अनलेस एंड अंटील वी डू द थारा कंपिटिशन ऑथॉरिटीक हांव पळोवन तें कितें जालां तें पळोवन हें करूं तेच्या उपरांत आमकां सांगूंक मेळटलें वॉट इज द डॅमेज. कळंगूट मड्डावाडा वाठारांत थळावो नुस्तेकार क्रूज फर्नांडीस हांच्या 2 खोपींक उजो लागलो. खोपीत आशिल्ल्यो बोटी नेट तशेंच हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 20 ते 25 लाखांचें लुकसाण जालां. उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. सिगरेटीन बेस्ट पेटवना सर तो न्हू मुद्दम शुअर शॉट मारा दिसा कोणान मुद्दम जाणा जावन घालला. आतां सिजन लागीं पावला न्हू पेट्टा सिगरेटीन न्हू पेटपाक न्हू बेश्टेच कितें आतां सगल्यो होपी ओल्यो आहा पावसाच्यो बेश्टे सिगरेटी तुका पेटपाचो ना उजो. ते ट्युरिस्ट येता न्हू ट्युरिस्ट येता कितें ते कितें ट्युरिस्ट येता म्हणल्यार सगळे ट्युरिस्टाचेर घालूंक जायना न्हू. तें आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना ट्युरिस्टान घाल्ला म्हणून सिगरेटीचो कितें डावट कितें म्हणजे फूल डावट तो मुद्दम घाल्ला म्हणून तो तेका लागून पेटला न्हू नाल्यार बेश्टो पेटोना कितें. दोन होपी आहा हे पळय 2 होपी आहा कांयच उरोंक ना पळय हांगा पळय नाल्यार पळय फुडल्यान तरी पेटला न्हू सर. फुडल्यान पळय बांबूंक पासून पळय कांयच जायना. ट्युरिस्ट बसता हे फुडल्या सायडीन हे सायडीक पयल्या कोबा जाला सगळे भायर वयताल्यार म्हाका पळोवतना धांवन येयलो म्हाका एक घेवन वगत जालो कित्याक म्हाजी हो बळना हांवें न्हिदशेकार हे पळय कोणें कितें घातला उजो ओके ना ना पळय तेका देव जाणा पूण सद्या एका 20 लाखां 20-25 लाखाचें नुकसान जाला. कितें आतां इतली भिरांत आजकाल आमचे होपी आहा दुसरे होपींक पेटोवंक म्हणून उजो आनी दुसरे होपी आहा कितें गव्हर्मेंटान मात तरी फुडें आमचे नोजल मारची आनी आमकां हेल्प करची की उरपाला ताका कितें तरी दिवचें. सगळीं होपी आहा आनी एक होपी तुमचो पडलो 2 होपी तेजे आनी कितें सामान आहा तेजे शेकाचें आनी इतलें आनी कांयच उरोवंक ना. तेजे कितें स्टॉक आहा तो कवा जालो कितें आहलें सर तेजें जालें तेजो बायको फोन आसलो कुटुंबाचो तेचें शेकाचें सामान आनी 2 शेकाचें सामान तो म्हणटा आनी कांयच उरोवंक ना. म्हाका दिसता
त्या गोंयडन मात तरी आमचे नदर मातशें आमकां कितें तरी फार करचें ताका धांवन येलो ताका सांगलें तो येवन मातशें तें फोन मारलो ताका फाय बेबी वाडपाक बरी जावन पळय साडीच ना ती फाय बेबी उडयले कोण गेस्टान पयले म्हणजे कोण ट्युरिस्टान पयले की उजो पेट्टा म्हणून धांवन येलो अच्छा ताका सांगलें म्हाज्या ओके कितल्यांक हो उजो पेटलो वडे जावन नेटान पेट्टालो ओके मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां खाती वांटून दिवपा खातीर भाजपा फुडारी मुहूर्ताची वाट पळयताले. मदीं उमास आयिल्ल्या कारणान खातें वांटप फुडें धुकलिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. आतां खातें वांटपाचें मुहूर्त निश्चित जाला. दिगंबर आनी तवडकाराक सोमारा खातीं मेळटलीं अशें दामू नायकान सांगलें. खातें वांटपा विशीं दामू कितें उलयलो तें पळयात. अमास आशिल्ली तांच्यांनी सांगिल्लें की अमाशेचे हातूंत भितर करनाका कारण आमचे हातूंत भितर एक आसा की तूं हातूंत भितर बरें काम आसा तें मातशें पंचांग आनी हे ती मुहूर्त पळोवन करता. मुहूर्त बरो आसा अमास आयज मातशें वचूनी मुहूर्त केन्ना बरो आसा सामको दामबाबा दीस अलॉटमेंट करपाक दामबाबा दीस सादारण खंयची मिनिस्ट्री बी अशी सोमारा ते रोखडेच तुमकां पयलीं सगळ्यांत तुमकां पयलीं घडटा. काल विजयान एक तुगेलो स्टेटमेंट केला की हो सीएम इज ओवरलोडेड म्हणून त्या संदर्भात कितें 45 ताजे कडेन 45 ताजे कडेन खातीं आसात काय कमेंट करता चवथीचे पूर्वी येता काय बी. ईडीन काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो आमदार केसी विरेंद्र उर्फ पप्पी हांकां सिक्कीमांतल्यान अटक केली. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला ही कारवाय केल्या. केसी विरेंद्र उर्फ पप्पी हांचेर ऑनलायन आनी ऑफलायन सट्टेबाजी रॅकेट चलयिल्ल्याचो आरोप आसा. हे कारवायेंत गँगटॉक, चित्रदुर्ग, बेंगळुरू, हुबळी, जोधपूर, मुंबय आनी गोंया मेळून एकूण 31 जाग्यांचेर एकाच वेळार धाड घाल्ली. गोंयांतल्या 5 व्हडल्या कॅसिनोंचेरूय धाड घाल्ली. ईडीच्या म्हायते प्रमाण ह्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात काळ्या पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचो दुबाव आसा. ह्या घोटाळ्यांत आमदार विरेंद्र हांचे सयत तांची फामील आनी तांचे इश्ट वांटेकार आशिल्ल्याचें मुळाव्या तपासांत दिसून आयलां. 2 दीस खातिल्ले हे धाडीत ईडीन मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जप्त केल्या. हे धाडीत ईडीन 12 कोटी रुपया जप्त केल्यात. हातूंत विदेशी चलन सुमार 1 कोटी रुपया आसा जाल्यार 6 कोटी रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्तू, सुमार 10 किल चांदी आनी मालमत्तांची कागदां तशेंच 4 आलिशान गाडयोय जप्त केल्यात. म्हजे घर येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबरच्यान उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयांत उपलब्ध आसतले. 1972 पयलींची घरां कायदेशीर करपा खातीर लोकांक 1000 रुपया फारीक करचे पडटले जाल्यार सरकारी तशेंच कम्युनिदाद जमनीचेर जांणी घरां बांदल्यात तांकां घरां कायदेशीर करपा खातीर नोंदणी शुल्का सयत 10% दंड भरचो पडटलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हजे घर येवजणे संदर्भात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पंचायत सचिव, स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच आणि पंच वांगड्यांकडेन व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. म्हजे घर येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध आसतले. अर्ज केल्ल्याच्या 7 दिसां भितर पंचायत आणि नगरपालिकांक संबंधित मनशांक घरां कायदेशीर जाल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवचे पडटले. 1972 पयलीं रस्त्या कुशीक दुकानां आशिल्ल्यांकूय हे येवजणेचो फायदो जातलो. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आल्वारा, मोकासो, कोमुनिदाद सरकारी जाग्यार बांदिल्लीं सगळीं घरां कायदेशीर जातली. 400 चौखण मिटराचो प्लॉट तशेंच घर आनी घरा भोंवतणची 2 मीटर जागा कायदेशीर जातली. त्यान फुडें कायदेशीर परवानगी घेवचे बगर कसलेच बांदकाम करपाक मेळचें ना. बेकायदेशीर बांदकामां करप्यांचेर पंचायत, मामलेदार आनी पुलिसांक कारवाय करपाचो अधिकार दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. 1972च्या पयलींची घरां कायदेशीर बांदण्याता म्हणजे म्हणटा आसतनाच म्हटलां की 1972 पूर्वीच्या घरांना कायदेशीर बांदण्याता हे सांगता आसतना आज संदीप जॅकीस उलयता आसतना तेणी सांगलें की तांकां घर कायदेशीर आसा अशी खंयचीच सर्टिफिकेट तेंच्या कडेन नासली. आतां ती दिवपा खातीर 2 सर्टिफिकेट्स ज्यो आमी दिता. एक ताजो प्लॉट
हो जो आसा हो सेटलमेंटात आसा, हो प्लॉट दिता. हांव टेक्निकली वतना कितलो आसतलो कितें आसतलो ताचेर सुरेंद्र नायक उलयला. दुसरी पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी ताका सर्टिफिकेट दितले आनी ही डायरेक्टली सेक्रेटरीक पावर आसा. खंयसरूच पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेक सुद्दां रावपाची गरज ना. विदीन द 7 days सर्टिफिकेट सेक्रेटरी शूड इशू द सर्टिफिकेट. ताणें एप्लाय केल्या उपरांत ताका तुजें घर लिगल आसा किंवा तुजें घर कायदेशीर ही फक्त 1,000 रुपया भरून ही ताका सर्टिफिकेट मेळटली. घडये कदाचित थोड्या जाणांक तुमी म्हणटले की ह्या दोन्ही सर्टिफिकेटीचो फायदो कितें, म्हाजें घर तर आसात, बट एक म्हणजे ताका पूर्णता कायदेशीर मान्यता दिवपी ही सर्टिफिकेट आसतली. आनी त्याच बरोबर इन फ्युचर तो जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक वयतलो किंवा तुमच्या फुडल्या जनरेशनांतलो कोण जरी कन्स्ट्रक्शनाक गेलो आसत जाल्यार ह्या दोनूय सर्टिफिकेटीचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात आर्थीक आनी लिगल ह्या दोनूय गोश्टीं जो आसा पळय आनी फायनान्शियली आनी लिगली ह्या दोनूय गोश्टींचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांगासर हांव सांगता आसतना इन्क्लुडींग जांची शॉप्स 1972च्या पयलीं रोड लायनींग आशिल्ली आनी आतां थोड्यो पंचायती जांकां डेमोलिशन काडपाक लागला ताजोय बी फायदो जो आसा पळय न्ही हो त्या शॉपवाल्यांक सुद्दां जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पणजीच्या डॉनबॉस्को हायस्कूल इंडोर स्टेडियम मध्ये भरलाय शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. 20 ते 24 ऑगस्ट यामध्ये मिळणार आहेत होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 98 20 28 38 77 आणि 93 26 28 38 77. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें, ह्या दर्यान कितले